Gośćani, sota duka, uskakoti, sota duka, ushabara, sota duka, sogle gore, sota duka, ushabara, sota duka. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचे हे मीस आमी भेटयता मारिया फ्रांसिस्का विएगस हिच्या ओतम्या पासत. आयज तिचो उगडास करून तिच्या मरणाचो 3ऱ्या वर्साचो आमी समारंभ करता. तिचे पासत आमी मागतना आमी मागुया एकामेका पासत. देवान आमचेर, आमच्या वावरा धंद्याचेर, आमच्या भुरग्या बाळांचेर आनी अदीक करून आमच्या भावार्थाचेर आपलो सुभाम आशिर्वाद घालून आमकां आपल्या मोगान अदीक आनी अदीक वाडोवं. तशेंच आमी मागुया आयज आपलो वाडदीस समारंभता, आपल्या लग्नाचो दीस समारंभता आमकां मागूंक लायला, त्या सगळ्यांचो ह्या वेळार आमी उगडास करुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. प्रितीच्या बाबणीनो, हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भागिवन सदांच आंकवार मरीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी सगळ्या भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया.
देवा आमच्या बापा, तुजी भुरगीं आमकां करून उसवाडाची भुरगीं जावच्याक तुवें आमकां आपयल्याय. खोटेपणाच्या काळोखांत आमकां बुडूंक दिवं नाका. बोगोर तुज्या स्वताच्या उसवाडान आमकां सदां जियेशी कोर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. फांतें फुटलें तेदना देवदूतांनी लोटाक आग्रो करून म्हणलें, उठ, तुज्या बायलेक आनी हांगा आसात त्या तुज्या दोगांय दुवांक घे, नाजाल्यार शाराचे कास्तींत तुजें निसंटोन जातलें. तो पाटी फुडें सोदतालो देखून आनी सर्वेस्परान ताचे चुचुरे दिसले म्हूण त्या मनशांनी ताच्या हाताक धरलो आनी ताचे बायलेक तांच्या दुवांक आनी ताका काडून शारा भायर व्हरून दवरली. ताका भायर वतना तांतल्यान एकल्यान ताका म्हणलें, तुजो जीव राखूंक खंयसरूय पळून वच, फाटल्यान पळोवं नाका, ना म्हूण शेतांत खंयसरूच थांबोनाका. दोंगरार वच, नाजाल्यार तुजें निसंटोन जातलें. लोटान म्हणलें, ना म्हज्या दुनिया, हांव तुजे लागीं उपकार करून मागतां. तुजो सेवक तुका मानवता आनी म्हजो जीव राखूंक तुवें म्हजे थंय व्हड भोळेपण दाखयल्याय. पूण नोश्ट आनी मरण येवचे आदीं हांव दोंगरार पावचो ना. हें थंय दिश्टी पडटा तें शार एकदम लागीं आसा. थंय पळोवन वचूंक जाता आनी तें ल्हान आसा. थंय म्हाका पळोवन वचूं दी. ल्हान न्हय तें, आनी असो म्हजो जीव वाचतलो. सर्वेस्परान जबाब दिलो, हय, उपकार हांव तुका कोत्तां आनी तूं सांगताय त्या शाराचें निसंटोन जावचें ना. चल बेगीन आनी थंय पळोवन वच, कित्याक तूं थंय पावो पर्यान म्हज्यान कांयच करूंक जायना. देखूनच त्या शाराक जोआर म्हूण नांव दिलें. सुर्या उदेतूच लोट जोवाराक पावलो. सर्वेस्परान सोदामाचेर आनी गोमोराचेर सर्गार ताण गोंडोफासाचो आनी उज्याचो पावस धाडलो. अशें त्या शाराचें आनी त्या आख्ख्या फालक्यांचें आनी थंय रावतल्या सोगल्यांचें आनी थंय उत्पन्न जातले ते वनस्पतीचें ताणें निसंटोन केलें. लोटाचे बायलेन फाटल्यान पळोवन आनी ती एक मिठाचो खांबो जाली. सकाळीं उठोन अब्राहम आपूण सर्वेस्परा मुखार रावलोलो त्या जाग्यार गेलो आनी सोदामाचेर आनी गोमोराचेर आनी सोगल्या मैदानाचेर ताणें नदर मारली आनी आकट्यांतलो धुंवर सारको जमनींतल्या धुंवरा भायर सरता तो तांणी पळयलो. हे भाशेन त्या फालक्यांच्या शाराचें देवान निसंटोन केलें तेदना सर्वेस्परान अब्राहमाचो उगडास केलो आनी लोट रावतालो त्या शाराचें निसंटोन केलें तेदना सर्वेस्परान लोटाक निवारलो. देवाचें उतोरें. देवाचे वडकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब आमी गावुया. क्यू 13 तुज्या व्हडत्या नांवांक पान 172. क्यू 13 पेज 172.
One. सगळी उभी राहूया. उद्गाराक आमी गायन गावूया B4 पान 22 B4 पेज 22. आमी दुसरो श्लोक गावचो. Service for us, soy, service for us, soy. Gesù tu ci udrai, Carera budok, Gesù tu ci udrai, Ugelem cevo, Gesù tu ci udrai, tu ci udrai, Service for us, soy, service for us, soy. Service por तुमचे सोबे असो, तुमचे सोबे असो. मातेव परमडे जेसू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. होयना तुका सोम्या. जेजू एका होट्यार चडलो, ताचे शिसूय ताचे फाटल्यान गेले आनी अवतीच इतले खोर एक तुफान उपरासलें की लारां होट्या वयल्यान फुटूंक लागली. पूण तो न्हिदलोलो आसलो. लागीं सोरून ताच्या शिसांनी ताका जागो केलो आनी म्हणलें, आमकां वाटाय सायबा, आमी बुडटांव. आनी ताणें तांकां म्हणलें, तुमी इतले बेजोड कित्याक, होळक्या विश्वासाच्या मनशानो. मागीर उठून ताणें वाऱ्याक आनी दोर्याक हुकूम घालो आनी एकदम थंडाय जाली. हें पळोवन ते मनीस अजाप जाले आनी म्हणूंक लागले, कसलो मनीस काय हो, वारो आनी दोर्या लेगून ताचे आयकतात. जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. Vakarni tuka Krista.
प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयचे शुभ वर्तमान जोरी तर आमी नियाळ्ळें जाल्यार थंयसर एक केरीत चित्र आमच्या दोळ्या मुखार दिश्टी पडटा. आनी हें चित्र म्हटल्यार जेजू आपल्या शिसांक घेवन एका व्हड्यांत चडटा. आनी पवित्र पुस्तकान प्रितीच्या भाव भयणीनो एका व्हड्याचें चित्र जातून शीस आसा तें चित्र पवित्र सोबेची खुणा जावन आसा. आनी पवित्र सोबा ह्या संवसाराचें पैण करतना जावं काळा युगांनी ते चलतना जायते पावटी पवित्र सोबेचेर जायतीं मोडां उप्रासल्यात. आमी जरी तर पवित्र सोबेचो इतिहास वाचलो जाल्यार आमकां स्पश्टपणी गमन येतलें की पवित्र सोबेच्या इतिहासान जायते वयर सकल जायतीं वादोळां पवित्र सोबेच्या आड उप्रासलेलीं आसा. पूण प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयच्या शुभ वर्तमानान घडलां ते भाशेन जेन्ना ह्या व्हड्यांतलो पवित्र सोबेचो आमची भाव भयणां, आमचो लौकीक, आमचे यादनीक, आमचे बिस्म साहेब जेन्ना जेजूक उलो मारता तेन्ना जेजू ही मोडां थंड करता. आनी प्रितीच्या भाव भयणीनो, हें चित्र आमकां उगडास करूंक आपयता एके भाशेन, आमकां नियाळ करूंक की आमी सगळीं क्रिस्तांवां आमच्या बावतिस्मा वरवीं एकाच यात्रेंत ह्या संवसारांत ही यात्रा आमची जिविताची करता. एके यात्रेंत आसा आनी हे यात्रेचो शेवट जावन आसा स्वर्गीचें राज. कित्याक आमकां प्रितीच्या भाव भयणीनो देवान रोचल्यांत आपणा खातीर आमकां आपणा सोबे सासणाच्या सासणांक रावचे खातीर, ताचे मूख सासणाच्या सासणांक पळोवचे खातीर, नियाळचे खातीर देवान आमकां रोचलेलीं आसात. आनी आमकां ह्या संवसारांत ह्या जिवितांत दुसऱ्या सासणाच्या जिविताक पावोवचे खातीर जेजून पवित्र सोबा स्थापून दवरल्या. जे भाशेन नोएच्या काळार जेन्ना फ्लड जाली तेन्ना प्रितीच्या भाव भयणीनो, ज्या नोवेच्या तारवांत आसलेलो लोक आनी आसलेली मनजाती आनी आसलेली सगळीं वाचली वाटावली, तेच भाशेन प्रितीच्या भाव भयणीनो पवित्र सोबेंत जेजूच्या कुडीक एकवटता तो दर एक मनीस वाटोवंक शकता. आनी त्या पासत प्रितीच्या भाव भयणीनो, आमी पवित्र सोबेचे वांगडी देखून पवित्र सोबेक जेजून दिल्ल्या अधिकाराचो फायदो घेवन आमी ह्या संवसाराची यात्रा चलुया. आनी जेन्ना आमी पडटल्या तेन्ना जेजून पवित्र सोबेक दिल्ल्या अधिकाराचो फायदो घेवन कुमसाराच्या साक्रामेंतांतल्यान आमी आमचे काळजाचे नितळपण सांबाळुया. जावं मिसाच्या बलिदानाक येवन दर दिसा जेजूक शेवून प्रितीच्या भाव भयणीनो आमी आमच्या आत्म्याची घोटाय वाडोवया. आनी ह्या भाशेन ह्या संवसाराची यात्रा काबार जाल्या उपरांत, ह्या संवसाराचे वादळ मोड थंड जाल्या उपरांत आमी सासणाच्या सासणांक आमच्या बापाच्या घरा आसतली, बापाचे मूख आमी नियाळटल्या. आनी प्रितीच्या भाव भयणीनो, हे सासणाची कुशालकाय आमी अनुभवूंक पावतल्या. ह्या मिसाचे भेटेन आमी वांटो घेतना जेजूक आमी शेवतना होच अनुभव, होच स्वर्गीचो अनुभव आमच्या काळजांत आमकां मेळूं म्हूण आमी एकामेका पासत आनी आमच्याच पासत मागुया. विठोवणेक आमी गायन गावुया सी 30 आनी 3 सर्वेस्वरा मानून घे पान 40 आनी 2 सी 33 पेज 42. Sorry,
सर्वेस्परा मानून घे आमची दारां. म्हज्या भावा भयणीनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या दातले बलिदान आपल्या मानांत आनी वैभव आमच्या आनी आख्खे गोवीस सभेच्या आदाराक सर्वेस्वर मागून घेवन. देवा, तुज्या संस्कारां वरवीं तूं आमकां तुजें जिवीत आनी बोड दिताय. देखून ह्या संवसाराक फावो तसली जावं आमची भक्तीची सेवा ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय, आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं दोयेन ताका सोडयलोय. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दरबार तुजी थोर मोहिमा वाकाणटा. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dogmaraco सर्वेस्वर तूं. स्वर्गावी संसार बोल्या तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका जोयचो. सर्वेस्वराची नावी एका ताकाचो. उत्सर्गी तुका जोयचो. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रोगोत. पातकांचें बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत ते वारोवतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोट परगोटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समरता. तुझे पुनर्जीवन पण आमी परगटा. तुझ्या येण्याक आमी अत्रेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून
आमी तुका आदीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सोमेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लेयो आमचे बागेवन बापाक, फिलिप नेरी आमचे गवळी बापाक आनी सिमिया आमचे आदारी गवळी बापाक आनी सगळ्या यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेळ्ळ्यांत ती आमचे भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेळ्ळ्या सोमेस्तांक तुजे परसोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमकां सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मारिये देवाची माये सांगाती बागेवन धर्मदूतांक आनी सरकाली तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. ताच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बापा सोरवंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या सोडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणया. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोबोसकाय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे परमण तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. पाप कट्टले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप कट्टले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप कट्टले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
जेजूक आमच्या काळजान शेवतना गायन गावया. स्वर्गी उंडो जेजून दिलो. D40 569 D40 पेज 69. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बाबा, जेजूच्या कुडी रोगताचें बलिदान आनी जेवण तुज्या जिवान आमकां भरूं. हे परी सदां आमकां मोगान एकवटून सासणांक तोखता तसलो फोड आमी काडूं. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत
आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उडकार. मिसाच्या शेवटाचे गायन गावया. K4 जिवितातूं उजवाडातूं पान 141. K4 पेज 141. Civitacia civitatu, Civitacia civitatu, Tuce civit macarabo, Tu civit magrabo, Usvaracia usvaratu, Usvaracia usvaratu, Uzot uzvar macarabo, Usvar magrabo, Vatsuriacia sagagatu, Varsuriacia sagagatu, Amasu shiva kagavu, Magamavu, Civitacia civitatu, Civitacia civitatu,